1956 वर्सा ससील दामेल हाणें दिग्दर्शन केल्लें द 10 कमांडमेंट्स फिल्म अमेरिकेंत प्रदर्शन जालें आनी संवसारभर गाजलें. तुमचे मदल्या कितल्या जाणांनी तें फिल्म पळयलां म्हाका खबर ना. पळोवंक ना जर पळोवंक जाय यूट्यूबाचेर. 3 वरां 40 मिनटाचें लांब हें फिल्म. मोइजेसाच्या जल्मा पासून मोइजेस दुसऱ्या पावटी सिनाय दोंगरार देवाचे उपदेश हाडूंक वता. ताचे मदें कितें कितें घडलें ताचें बरें चित्रण ह्या फिल्मांत पळोवंक मेळटा. आज वांजेलांत कितें आमी आयकलें तेंय त्या फिल्मांत बरे भशेन दाखयल्लें आसा. आज आमी पयल्या वाचपान कितें आयकलें? इस्रायल प्रजा इजिप्तांत थावन भायर आयली मोइजेसा बरोबर आनी चलत वेता वेता फुडें तांकां तांबडो दर्या मेळटा. आतां फुडें वचूंक जायना, दर्यांतल्यान कशी म्हूण वेतली आनी फाटल्यान इजिप्तकार तांची फौज आयली आकांत. आनी असल्या वेळार ही इस्रायल प्रजा देवाचेर आपलो विस्वास दवरच्या बदलाक ती गुणगुणटात, मोइजेसाचेर आरोप घालतात आनी म्हणटात तुवें कित्याक म्हणून आमकां इजिप्तांतली भायर काडली, आमी काय बरी आसलीं थंय, हांगा आमी कित्याक मरूंक जाय, थंयच आमी मरतलीं आसलीं अशीं ती म्हणटात. पूण मोइजेस एक बरो फुडारी. तो म्हणटा भियो नाकात, देव आमकां राखतलो. आनी देव मोइजेसाक म्हणटा इस्रायलाच्या पुतादोवांक सांग हांव म्हजी महिमा तांकां दाखयतलो. आनी कसली महिमा दाखयली तें आमकां फाल्यांच्या वाचपांत आयकूंक मेळटलें. इस्रायल प्रजे बरी आमी देवाचेर परपुरतांव गुणगुणतांव. आमच्या जिवितांत सगळें बरें चलता तेन्ना आमकां देव नाका, तो पयस. पूण जेन्ना आमचेर आकांत येता, विघ्नां येता, तेन्ना आमी देवाचेर गुणगुणतांव. आनी कांय जाणां देवाक शिरापूय सोडटात आनी कांय जाणां देवातान पयस वेतात. हें आमकां पाद्री म्हणून आमी हें जाणाव, कित्याक लोक येता न्ही आमचे लागीं, हें आमकां समजता. मागीर असल्या मनशांक सांगचें पडटा देव कितें म्हणलें तुका बाबा बाय समजूंकूच ना. देवाचेर गुणगुणून देव ल्हान जायना. तुवें देवाक शिराप सोडलो तो देवाक लागना, तो तुकाच लागता. तूं देवातान पयस गेलो वा गेली म्हणून देवाक लुकसाण जायना, तुजेंच तूं लुकसाण करून घेताय. हें तांकां समजून सांगचें पडटा. पळय आमकां कितली शिकवण मेळटा न्ही. इगोर्जेन मेळटा, बायबलान मेळटा, आमी रेतिरांक वेता, मागणें करता, कितली म्हणून आमकां शिकवण मेळटा. तरी आमचो भावार्थ न्हू तो खोल वचूंक ना, तो वयरच उरला, ते कातीर उरला. जसो रंग न्ही, कातीचो रंग तो काती वयर मात्र. काती पंदा सगळ्यांचो रंग एकूच, तांबडेच रगत न्हू, कोणाचें काळें ना, कोणाचें पाचवें ना, निळशें ना, एकूच रंग न्हू. तशें आमचो भावार्थ फकत कातीर आसा अजून, तो खोल वचूंक ना. जांचो भावार्थ खोल वेता, जशें रुखाचीं झाडाचीं पाळां मातयेंत वेतात आनी जितलीं तीं पोंदां वेतात तो रूख घट उरता, तसो आमचो भावार्थ जावंक जाय. जिवितांत आकांत येता, विघ्नां येतात, तो जिविताचो भाग म्हणून आमी घेवंक जाय. आनी देवाचेर जर विस्वास दवरून आमी रावलीं, देवूच आमकां वाट दाखयतलो, तोच आमकां राखतलो, तोच आमकां सांबाळटलो. हो भावार्थ आमचो क्रिस्तांवांचो जावंक जाय. पूण हो ना, लोकांचोय ना, केन्ना केन्ना पाद्रींचोय ना, माद्रींचोय ना. आनी तुमी आयकतात पेपराचेर जीव दितात, पाद्री जीव दितात, माद्री जीव दितात. कित्याक म्हूण गाय? कित्याक तो भावार्थ खोल वचूंक ना. वय तुजेर आकांत आयलो,
पूण आकांत आयलो म्हणून भिवची गरज ना. ताका वाट सोदूंक जाता. वाट कितल्योश्यो वाटो आसात. कोणा कडेन वचून सांग, तुजें दूख सांग, आनी देव त्या मनशा कडल्यान तुका वाट दाखयतलो. पूण तें आमी करूंक सोदिना. आमी आमच्याच हातांत सगळें घेता आनी आमी फुडें वेता आनी आमचें लुकसाण करून घेता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत हे फारिजेव जेजू कडेन वचून एक खुणा मागतात. तांणी जेजून केल्ली कितलींशींच अचोरयां विस्मितां पळयल्लीं आसात, पूण ना, आनी एक खुणा ते मागतात. तेन्ना जेजू तांकां म्हणटा, जोनास प्रवादाचे खुणे बगर दुसरी खुणा तुमकां मेळची ना. पूण मातेवाच्या वांजेलान ती खबर सांगल्या, तीच लुकाच्या वांजेलान सांगला, पूण मातसो फरक आसा. मातेवाच्या वांजेल आज आमी आयकलो, तातूंत कितें म्हणलां, जेजू म्हणटा, जसो 3 दीस जोनास तीव माशेच्या पोटांत 3 दीस आनी 3 राती आसलो, तसोच मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 राती भुंयच्या पोटांत आसतलो. जेजू 3 दीस आनी 3 राती नासलो. शुक्रारा तो सुमार 3 वरांचेर दनपारां ताणें प्राण सोडलो. मागीर ताची कूड फोंडांत दवरतासर सांज जाली. शुक्राराची एक रात, शेनवार एक दीस, शेनवाराची रात, आयतारा सकाळीं तो फोंड रितो आसा. म्हणटच जेजू 2 राती, 1 दीस आनी थोडी वरां भुंयच्या पोटांत आसलो. तें आमकां गरजेचें न्हय. गरजेचें हें, आमी त्या फारिजेवा भाशेन देवा कडेन खुणा मागता न्हय, तूं म्हाका हें कर, हांव तुका हें करता. जसो देव म्हणजे पसरकार. जेन्ना आमी पसऱ्यान वेता, पसरकाराक म्हणटा न्हय, म्हाका तें दी, हें दी, हें दी, तो दिता आनी आमी ताका फारीक करता. आनी ताचे कडेन जर ना, तो केन्ना म्हणटा ना, म्हणटा ना जाल्यार तुमकां तो हाडोवन दिता. मागीर हांव तुका दिता म्हणटा. देव पसरकार न्हय. देवा कडेन आमी म्हणूंक जायना, तूं म्हाका हें दी, हांव तुका हें करता. ना, देवा कडेन आमी शरणां वचूंक जाय. सरेंडर म्हणटा आमी इंग्लिशीन. खालतीकायेन देवा कडेन. जेन्ना आमचो हिंदू लोक मंदिराक वता, तुमी पळयलां आसतलें, ती साश्टांग पडटा, म्हणजे अशें सामकें जमनीर पडटात. जशें कश्टांच्या शुक्रारा पाद्री साश्टांग पडटा, वा वर्दीच्या दिसा अर्द मेळटले दियाकून जमनीर साश्टांग पडटात, तशें ते हिंदू मनीस साश्टांग पडटात. म्हणजे हांव तुजो आसरो घेवंक आयलां, तूंच म्हाका सांबाळ, हो ताजो अर्थ. आमी देवा मुखार तशें साश्टांग पडूंक जाय. आमचें जिवीत ताच्या हातांत सोडूंक जाय, आनी तोच आमकां सांबाळटलो आनी राखतलो.